11 ऑफ दीस मंथ जुलै हांव रातचे 9:20 सुमार हांव शॉपा वयल्यान घरा कडेन वतालो. वाटेर म्हाका कडकडीत मुतपा जालें. हांव काळखान ते हेजे कडेन सामको हांव मुतलो, कडकडीत जालें मुतलो. हांव डायबिटीक पेशंट, घरा वचपाक पावना. तेंची खंयच्यान सुमो येयली, म्हाका हेजे भाशेन घातलो भितर आनी डायरेक्ट पुलिसांत हाडलो. उलोवपाक चान्स ना. थंय कोणी PSI आहलो, PSIचें नांवूय खबर ना. ताका सायडीन दवर म्हणपालो आनी तुज्या घरा कडेन कोण आहा, भाव आहा, ताका सांग म्हणपालो RC बूक घेवन यो. पळय म्हणपालो भितर. ते चेडवाक कोणाक कॉन्स्टेबल लेडी कॉन्स्टेबलाक सांगलें हेजे पेपर कर, उडय म्हणून भितर. भितर उडयला, हाडून घातलो. डायबिटीक पेशंट म्हाका समजूंक ना चल बरें आहा, तुमी तुमचो कायदो करता, साहेब करता, सगळें बरें करता. म्हाजें एकूच सांगपाचें आहा गोवोरमेंटाक, तुमी बाबा 100-200 मिटराचेर टॉयलेट तरी बांदा मरे. ते टॉयलेटीन वचना आनी भायर मुतला जाल्यार तुमी धरा. टॉयलेट ना, कांय ना. तुमच्या असल्या पेशंटान खंय कितें करपाचें? मुतपा जालें ड्ड्डेन मुतपाचें? हांव म्हाजी कितें मिस्टेक आहा जाल्यार सांगा. हांवें साहेबाक म्हाज्या फ्रेंडाक धांवन रिक्वेस्ट केल्लें, तरी तेणें आयकूंक ना. म्हाजें गोवोरमेंटाक सांगपाचें, हांव CMाकय आतां बरयतलो, सोडचो ना. CMाकय बरयतलो, तुमी पयलीं सगळे बाबा खंय टॉयलेटी अरेंज करा, मागीर असलो कायदो काडा. मागीर हाडून भितर उडया लोकांक. तुमची टॉयलेटी ना, कांय ना आनी वयल्यान डायरेक्ट लोकांचेर एक्शन घेता, तेय आमच्या पेशंटाचेर डायरेक्ट.